की एक डेड बॉडी तिंगा दिसता म्हणून सो अकॉर्डिंगली आम्ही आमची टीम घेऊन स्पॉटार येयल्या. आता फिश आउट केला विथ द हेल्प ऑफ फायर सर्विस. आता पळय जावन फुडली इन्क्वायरी. ओके कितें मेल फिमेल अशें कितें डिटेल्स बी कितें मेळटा? मेल मेल तो. ओके फुडली इन्क्वायरी आता कळटली फिश आउट वयर काडटले. ओके सर थँक्यू. आयज आमी सकाळची आमी अशी सदां आमी हिंगा आसता बसता केन्ना आमी फिशींग वता हांगा टायमपास कसो. पूण आयज सकाळचें आमकां सुमार 10 वरांचेर कितें दिसलें एकले भुरगे आमच्या. तेणें म्हाका जबरदस्त फोन करून आपयन हाडलो आनी आमी जायते भुरगे एकठांय जाले. पयले ती एक बॉडी म्हण आमकां गमन आयली. तेन्ना हांवें रोखडो पुलिसाक फोन केलो. हांगा सांगपा म्हळ्यार अशें आमच्या गांवांत कोण मिसींग कसो ना. आमी वासपूस केली कांयच हांगा मिसींग कसो ना. हांगा सदां आमचो सकाळचो सांजचो दनपारचो लोक आसता वेपार वयता. हे तोळें हें एक तोळें वर्सां हांगाचें उदक काडून लोक आपलो वेपार धंदो करता आनी पोट भरता. पूण ते लोकांक देखून नदर काल देखून वचना. आयज सकाळीं ती बॉडी हांगा फ्लोट जाली आमकां दिश्टी पडल्या. कितें दुबाव बिबाव कितें आहा? अशें दुबाव आमकां कोणाचो कांयच ना आनी हांगा लोकांकूय कोणाचोय दुबाव कांयच ना. अजूनय कांय व्हेरिफिकेशन कांयच ना.